आफ्टरनून, वेलकम बॅक टू अ न्यू व्लॉग. कशा आसात तुम्ही सगळी? आय होप तुम्ही सगळी बरी आसतली, एकदम मस्त मजेत अशी. आम्ही बी बरी आसा, एकदम मस्त अशी. तर गुड आफ्टरनून जाली म्हटल्यारच दनपारचे 1 जाले. हो, 1 जावन गेले, 1:10 जाले. आणि आयच्या व्हिडिओक जे आसा पळय ते हांव आतां असो म्हणल्यार दनपारचो आयचो व्हिडिओ जो आसा पळय तो स्टार्ट करता. व्हिडिओ बी स्टार्ट करपाक लेट जालो. आणि आयज न्ही हांव सामकें टायमाच्यान भायर चलता, म्हणल्यार सामकेंच जे आसा पळय तें लेट चलता. एक्चुअली येन्ना म्हणल्यार म्हाज्या मोस्ट ऑफ द टायम न्ही जेवण बी जें आसा पळय तें सगळें करून जातालें, न्हावन बीन सगळें कामां जातालीं. बट आयज म्हाजें रांदप जें आसा पळय तें अर्दवटारूच आसा. आनीक फक्त इतलेंच की म्हाजो शावर बी जो आसा पळय तो घेवन जाल्लो आसा. आयज न्ही म्हाजी एक्स्ट्राची कामां जी आसा पळय ती भरपूर जालीं, ताका लागून न्ही म्हळ्यार अशें रुटीन जी कामां आसता पळय ती करपाक लेट जालो. सकाळ फुडें उठले, ब्रेकफास्ट बी केलो. सगळे आयज चपाती केल्ल्यो ब्रेकफास्टाक, सो ब्रेकफास्ट बी केलो. आनी आयज न्ही मातशें रुमान सगळे जे मेस पडलेले पळय ते सगळे मेस जे आसा पळय ते काडून घेतले. सकाळ फुडें मागीर तें काम जें करतालें पळय रुमान तेन्ना शूट करुना, कित्याक की मागीर शूट करपाक गेलें न्ही लेट जाता न्ही, बेगीन करप जायना. आनी तें सगळें करून म्हाका घरातली बाकीची रुटीन कामां जी आसा पळय ती करपाची आसली न्ही, ताका लागून. म्हणल्यार कशें भायरचे कपडे थोडे कबडान आशिल्ले, थोडे एक बॉक्स आसा, म्हळ्यार कितें म्हणटा ताका, कपडे स्टोर करपाचे तेजे स्टोरेज बॉक्स आसा, तितून आशिल्ले थोडे कपडे सगळे मेस जावन पडले. माडे मेळनाशिल्ले डेली युजाचे कपडे, नवे कपडे अशें करून आमचे कपडे खंयच्या खंय अशें करून आशिल्ले. सो तें म्हाका सद्दां न्ही बेजार येतालो खूब. सो म्हटलें आयज सगळें रूम जो आसा पळय तो हांव क्लीन करून घेतलें. अशें एक्चुअली चिंतलेलें की डीप क्लीन जो आसा पळय तो करतलें अशें म्हणून आयज रूम. बट सगळे ते मेस कपडे हेवटेन तेवटेन काडून दवरले, सगळे ते काडटा म्हणल्यारूच टायम जालो. सो आयज सगळे मॅट्रेस बी जे आसा पळय ते क्लीन केले, सकयले बीन आनी वयले बीन बेडा वयले. सो दोनी मॅट्रेस बी सगळी जी आसा पळय ती क्लीन करून घेतली. तितूनच टायम जालो. ते बेडशीट काड, चेंज कर, पिलो कवर चेंज कर, अशें करून सगळें काडलें. एक सायड जो आसा पळय न्हू मशिनान लायला बेडशीट, चादरां बीन एक सायड उरला. सो आतां खूब जाता न्ही सकयल्ले मॅट्रेसाक ती 2 बेडशीट्स, वयले एका बेडशीट्स, मागीर आमची चादरां, बायेची चादरां, अशें करून ब्लँकेट बी बायेची खूब जाता. ताका लागून मशीन जें आसा पळय तें डब्बल लावचें पडटा. ऑलरेडी हांगासर राती मशीन लायिल्ले कपड्याचे, ते कपडे सुकपाक घातल्या. आनीक एक सायड जालो बेडशीटाचो. आतां दुसरो सायड जो आसा पळय तो लायला दुसरे खेपे. सो अशें करता म्हाका टायम जालो सगळें तें. मागीर डीप क्लीन जें आसा पळय तें केलें ना, म्हणल्यार डस्टींग जें आसा पळय तें करुना रुमाक. आतां पळोवया आतां फाल्यां परवा बी केन्नाय. सो तें सगळें करपाक गेल्लें न्ही जाल्यार म्हाका आतां हो 1 बी जाता आशिल्लें. आनी मागीर रांदपाचें उरता जालें म्हणून म्हटलें आसूं. सो आतां रांदपाचें काम चालू आसा. सगळें तें रुमान क्लीन केलें आनी न्हालें हांव, शावर घेतलो माथ्या वयल्यान. घाम येयल्लो न्ही, केस बीन सामके ऑयली जाल्ले ताका लागून. आनी आयज गरमी खूब जाता. पावस असो आसा, ना असो ना पावस. हें दाखयता तुमकां पळयात भायर. हें पळयात वयर जो आसा पळय न्हू असो मातसो असो काळोख केला, पूण पावस जो आसा पळय न्हू पडटा. आतां पळय आतां दमटी आसा. ओके, ही पळयात सगळी दमटी आसा. आनी जस्ट न्ही पावस बारीक असो पडून गेला. आनी आतांच 2 मिनटान पळयात कशें वत आयलें तें. अशेंच जाता. हें पळयात वत आयलें आतां. आनी पावस येता, वत येता, दमटी येता, अशें करून हांव स्टँड म्हाका दिसता सकाळच्यान हांवें 10 खेपे तरी भायर भितर केलो आसतलो हांवें. आनी भायर व्हरता वत येयलें म्हणून, मागीर परत पावस येता, भितर येता, परत भायर व्हरता, अशें करून हेंच काम चालू आसा आमचें. थोडें पावट जालें ना. आतां हे कपडे सुकोवन बेडशीट सुकोवपाक जाय. हेका म्हटल्यार हांवें वयर घालनाका म्हणून, तरी पळोवया हो घालता का म्हणून. कित्याक की स्टेअरकेसीचे पळयात कितले हें जालां, तें शेळो जाला. तो वचपाक भंय दिसता. पळय कितलें दाट जालां, पांयांनी सरता. अशी नॉर्मली वचून घालपाक कांय न्ही, बट पावस येयलो मागीर काडपाक वयर धांवपाक मेळना. ताका लागून पावस अकस्मात वतारूच येता सारको एकदां, ताका लागून. आनी भितर दाखयता तुमकां चालू आसा. मशीन लायलें म्हटलें. आनी सोफा वयले बी सगळे घालता पळय न्ही सोफाचे, तेवूय बी काडून मशिनाक घातला. हे कपडे स्टँडा वयले काडून. आनी बायेचो मेस हांगासर. तूं हॅलो म्हणपा तोंड पळय कितलें हें जालें तें ऑयली. आनी सगळें वताक, तो आत्तां भायर गेल्लो, जस्ट आत्तां येयलो, वताक गेल्लो न्ही, ताका लागून कितें जालां पळय. आनी हांगासर म्हाजें रांदप जें आसा पळय न्हू तें चालू आसा. आतां हो पळयात हांगासर किचनाक कितलो मेस जावन पडला. कित्याक गडबडीन रांदलें की ना सगळें अशेंच जाता, ताका लागून. पळयात हांगासर इंडक्शनार शीत चालू आसा. आनी आयज आमगेर कालवां जी आसा पळय न्हू ती, तेंचो रोस करता कालवाचो मसाल्याचो. अर्दी सोय वाटल्या हांगासर, अर्दी मिक्सराक आसा मसालो घालून, ती करपाक जाय. कालवां घातल्या हांवें हितून. आनी थोडीशी न्ही म्हाजे कडेन सुंगटां आसा, सो तेजी न्ही हांव प्रॉन्स ऑमलेट जी आसा पळय ती करतलें.
आणि हे म्हटल्यार हे प्रॉन्स ऑमलेट जे करतले पळय ताका घालपाक कांदो टमाट काडला, काकडी सलाडाक काडले दनपारां. पळय सगळें चालू आसा. अर्दवटार ते 1:15 जाले. सो आनी एकदां मिक्सर जो आसा पळय तो लावपाक जाय. तो मिक्सर जालो म्हणटकीर म्हाजे कालवां जी आसा पळय ती जातली. तूं घातल्या हांवें शिजपाक. सो तें जातलें मागीर शीत जायत येयलें, शीत वाळटा तें जालें. म्हळ्यार अशें अर्दवटारूच आसा सगळें. एक फूल अशें हा रेडी जालें हें अशें कांय ना. आणि आयज न्ही हांव प्रॉन्स ऑमलेट जी आसा पळय ती करतली. शेअर करता तुमच्या वांगडा रेसिपी जी आसा पळय ती इन्स्टंट रोखडी जाता, झटपट अशें. सो आनी बरी टेस्टी अशी लागता. आतां आमी प्रॉन्स ऑमलेट म्हणल्यार तशें तुमी चिंततले कांदो टमाट कट केले, तांतयां हें केलें घातलें, तशें ना. रेसिपी मातशी डिफरंट आसा, पळोवन घेयात. तुमकां बी आवडटली, पळयात बीन आनी तुमी ट्राय बी करात. आनी ट्राय केली की कमेंट करून बी सांगात. सांगता म्हाका खूब जाणां कमेंट करतात किंवा मॅसेज जे आसा पळय ते करतात इन्स्टाचे वॉट्सॅपाचे बी की केल्ले फोटोज बी धाडटात की हा पळय बरें जालें तुमी म्हळ्यार तुजी रेसिपी फॉलो करून केल्लें आवडलें आमकां, नेक्स्ट टायम हांव अशेंच करतलें अशें बी म्हणून खूब जाणां मॅसेजीस बी करता, कमेंट बी करतात. सो तुमी बीन जे कोणी केन्ना अशें ट्राय करून आनी करात आनी मागीर कमेंट बी करून सांगात की कशी जाल्ली ती. ओके. सो दाखयता तुमकां हांव. तेजे पयलीं मातशें शीत आनी कालवाचें जें आसा पळय न्हू तें करून काडटा आनी स्लोली मागीर ऑमलेट जी आसा पळय ती दाखयता. सगळें जालें की दाखोवपाक बऱ्याक पडटा, गडबड जाता न्ही ताका लागून. सो हांवें हें चॉप बी जें आसा पळय तें कांय करूना, तशेंच दवरलां. आनी तुमी म्हणटले आतां हो आसा बायक न्हाणयलां आनी बाय जें आसा पळय तें न्हिदलां. जस्ट आतांच ताका न्हिदयलां, तें न्हिदलां. आतां हो शावर घेवपाक वतलो, हेणें घेवना शावर. सो तें न्हिदलेलें आसतनाच हें सगळें करून काडटा. आनी हांगासर बायक जें आसा पळय थोडीशी सय हांवें मसालो घालचे पयलीं वांटून काडल्या. जस्ट सय आनी कांदो भाजलेलो न्ही तीच वांटल्या आनी तितून हळदी पिठो घातला. सो तेजी आतां कितें रेडी करपाक जाय कित्याक ताका आनी मसाल्याचें बीन अशें दिता हांव, अशें ना बट कालवां बीन अशें करून जें आसा पळय कुल्ल्यो कालवां सुंगटां ताका अजून दिली ना. ताका लागून ती हांवें इल्लीशी सय काडल्या. ती आतां तेजेर पळया कांदो टमाट बी कितें घालून हांव अशें हें करून घेतलें. ओके. सो चलो हें सगळें जें आसा पळय करून घेता, चॉपिंग बी करता आनी रेसिपी जी आसा पळय ती दाखयता तुमकां. हें पळयात हांगासर म्हाजें सगळें जेवण जें आसा पळय न्हू तें जाल्लें आसा. हें हांगासर कालवां सगळें जेवण रेडी आसा. फक्त न्हू म्हाका हांगासर प्रॉन्स ऑमलेट जी आसा पळय ती करपाची आसा. सो रेसिपी जी आसा पळय ती तुमकां हांव दाखयतां. झटपट अशी जावपाची इन अ इजी वे बट टेस्टी अशी. आमी बेश्टी तांतयाची ऑमलेट जी आसा पळय ती नॉर्मली खाताच न्ही. केन्ना जर तुमगे प्रॉन्स हाडली न्ही अशें करून जाल्यार तुमी ही रेसिपी जी आसा पळय ती ट्राय करात. ओके. बारीक सुंगटां आसूं मोठी सुंगटां आसूं, सुंगटां जी आसा पळय न्ही ती अशी करून कट करूनच घेवपाची. म्हाजे कडेन हांगासर मिक्स आशिल्ली बारीक मोठी. सो मोठी आशिल्ली तेजे हांवें चड पीस केले 4-5 आनी जे बारीक आशिल्ले पळय तेजे हांवें 2-3 अशे पीस करून घेतला. जस्ट तांकां न्ही मीठ लावन दवरला हांगासर. नेक्स्ट हांगासर 2 कांदे कट करून घेतला मिडियम सायजाचे आनी एक हांगासर मोठे अशे टमाट कट करून घेतला. ही हांगासर कोरिएंडर आसा बट कोरिएंडर जी आसा पळय ती आमी मागीर यूज करतली. सद्याक न्ही आमकां ओनियन टोमॅटो आनी प्रॉन्स जी आसा पळय न्हू तीच लागतली. तर हांवें हांगासर पॅन जें आसा पळय न्हू तें एक तापोवन घेतलां. आतां न्ही हितून आमी थोडेंशें तेल जें आसा पळय तें घालून घेवया. हांगासर न्ही तेल तापलें म्हाजें. ओके. तेल तापलें की ना हितून चड असो तामजाम जो आसा पळय तो घेवन बसप ना. तेल तापलें की ना आतां आमी रोखडोच हितून कांदो घालून घेवया. कांदो जो आसा पळय तो आमकां कंप्लिटली फ्राय करून घेवपाचो ना. जस्ट मातसो एक 2 मिनटां खातीर परतुवपाचो मोव पडसर. आतां हांगासर कांदो जो आसा पळय तो मातसो मोव जाल्लो आसा. आतां न्ही आमी हितून घालून घेवया टमाट. टमाट घातलें की ना आमकां चड अशें फ्राय करपाचें ना. टमाट जो आसा तें बेश्टें अशें मोव जायसर टमाट बेश्टें मोव जायसर न्ही हें आमकां आतां हितून परतून घेवपाचें. ओके. तर तुमी न्ही हांगासर पळोवपाक शकता कांदो आनी टमाट जें आसा पळय तें मातशें मोव अशें जालां, शिजोन येयलें ना. तर तितून हांव आतां घालतां थोडोसो हळदीचो पावडर. नेक्स्ट हांगासर इल्लोसो रेड चिली पावडर. रेड चिली पावडर जो आसा पळय तो हांव मातसो कमीच घालतां कित्याक की हेंच न्ही हांव बायेक दितलें. ताकाच लागून न्ही हांवें ग्रीन चिली घालुना, रेड चिली पावडर घातला. तुमकां जाय जाल्यार तुमी ग्रीन चिली घालपाक शकता. रेड चिली पावडर जो आसा पळय तो स्कीप करून. नेक्स्ट हांगासर मीठ. ओके. तर हें सगळें आमी मिक्स करया आनी एकदां जशें हें बरें मिक्स जालें की ना आतां आमी हितून प्रॉन्स जे आसा पळय न्हू ते घालून घेवया. आतां हांगासर प्रॉन्स
आणि प्रॉन्स घातले की ना हे बरें मिक्स करून न्ही आमकां सुंगटां जी आसा पळय न्हू ती बरी शिजोवन घेवपाक जाय. म्हळ्यार बरें हें आतां तळसून घेवपाक जाय. सुंगटां जी आसा पळय न्ही ती आमकां कंप्लीट 100% कूक करपाची ना. एक 80-85% अशी आमी ही आतां कूक करून घेवया हितून भितर. ओके, ताकाच लागून न्ही कांदो आनी टमाट जे आसा पळय न्हू ते पयलीं न्ही स्टार्टिंगाक चड भाजून घेवप ना. कित्याक की सुंगटां वांगडा मागीर ते सामकें मेल्ट जावन वता न्ही. आनी ऑमलेटीक म्हणटा तें मातशें कांदो टमाट जे आसा पळय ते मेळपाक जाय दाताक अशें. ताका लागून हितून उदक बी कांय घालचें ना. जस्ट न्ही धापून हें आमकां आतां सुंगटां शिजोवन घेवपाक जाय. सो हें हांगासर तुमी पळोवपाक शकता म्हाजें कांदो टमाट जे आसा पळय न्हू तेजेच वांगडा सुंगटां शिजोवन रेडी जाल्लीं आसा. सुंगटां हांगासर बरीं शिजल्या. गॅस आतां बंद करता आनी हें जें आसा पळय न्हू मिक्सचर हो आतां आमकां एका बावलान किंवा वाट्यान जें आसा पळय तें काडून घेवपाक जाय. ओके, सगळ्यात पयलीं हांगासर ग्रीन कोरिएंडर जी आसा पळय ती एक एक करून घालून न्ही आमी हें मिक्स करून घेवया. ओके, एक फर्स्ट वन जालें मिक्स करून. आतां न्ही हितून हांव सेकंड ताती घालता. सो हे पळयात हांगासर 2 तांतयां जी आसा पळय ती म्हाजी सारकी बसल्या हाका. चड तांती घातली न्ही ते खूब पातळ जाता मागीर. ओके, तर हितून न्ही आतां थोडेंशें तेल सगळ्याक स्प्रेड करून घेवया. आमी जे ऑमलेटीचो मिक्सचर रेडी करून घेतला पळय तो घालून घेवया. सो तुमी जाय न्ही जाल्यार एक फूल ऑमलेट जी आसा पळय न्हू ती घालपाक शकता. हांव हांगासर बारीक बारीक घालून घेता. आतां बारीक बारीक कित्याक काय म्हटल्यार म्हाकाय न्ही ऑमलेट जी आसा पळय न्ही ती परतुपाक न्ही मातशें डिफिकल्ट वता. एवरी टायम न्ही बट समटायम जे आसा पळय न्हू मातशें डिफिकल्ट वता, मोडटा म्हजे कडेन. सो हांगासर म्हाजे कटलेट म्हळ्यार ऑमलेट जी आसा पळय न्हू ती रेडी जाल्ली आसा. कटलेटूच येता बारीक बारीक हें सायज केल्या न्ही ताका लागून. हेका वाडला जेवपाक घे रे. हय, आनी पळयात हांगासर टायम पळयात कितलो जाला तो. 2:30 जावपाक येयली. बाय उठलेलें, बायक परत न्हिदयलें. सो तें उठलेलें हेणें ताका परत न्हिदयलें. आतां जालें तेजें परत उठपाचें. उठ्ठलें आतां ताका बरयता. आनी तुमी म्हणटले आतां हेंच जें आसा पळय न्हू सुंगटां तीच बायेक दितली काय म्हणून. तर ना, सुंगटां जी आसा पळय न्हू तें दिवचें ना बायेक. ऑमलेट जी आसा पळय तीच दितले. आनी लास्ट ही हांगासर तुमी पळोवपाक शकता उरला पळय न्हू ती चड अशी हेंच उरल्या, ग्रेवीच उरल्या. सुंगटां ना तितून. सो तीच जी आसा पळय न्हू ती हांव घालून बायेक जे आसा पळय तेच दितलें. सो ताका आनी सेपरेट अशें करूना. मीठ आनी हें कमी घातलां. आनी मीठ न्ही ताका आतां हांव दितां अशें. पयलीं ताका रॅरली विकातल्यान एकदां बी अशें दितालें, मागीर 2दा-3दा अशें चालू केल्यार ताका रेगुलरली अशें तुमी म्हणपाक शकता दिता म्हणून. बट चड क्वॉन्टिटी मिठाची दिना. मातशें मीठ जें आसा पळय तें कमी घालून दिता. ओके, सो हें घालून घेतला पळय. सेकंड बॅच घातलेली आसा करपतली म्हाजी पळयात हांगासर. सो हें हांगासर न्ही म्हाजें सगळें कंप्लीट रेडी. आनी हेचेंय जेवण जालें. बाय उठूना. आतां हांव जेवतां. बाय उठलेलें मागीर रडटलें न्ही अशें म्हणून. आनी हें सगळें हांगासर पळयात कितलें मेस पडला. आतां हें हांगासर कवर घालून घेवपा जाय. हे कपडे हांगासर आहा. वत येता दमटी जाता, वत येता दमटी जाता भायर. तें मशीन लायलां न्ही, सेकंड मशीन लायलां न्ही बेडशिटाचें. आनी म्हाकाय बीन न्ही आतां भूक लागली सारकी. टायम जालो न्ही, हांवूय जेवण घेता. हेजें जालें न्ही जेवण. बाय उठलेलें टेंशन ना. आनी बायेक आतां उठना जाल्यार सुद्दां न्ही उठोवन जें आसा पळय न्हू तें बरोवपाक जाय. आवय कितें जाता तें उठोवन जें आसा पळय न्हू तें बरोवपाक जाय आतां. ओके, पळयता. हांव पयलीं जेवपाक बसतालें मागीर हो उठयतलो ताका मागीर लावपाक जातालें. तें उठचें उठोन काय जायना न्ही. ताका मातशें न्हिदेंतल्यान जागे जावपाक बी टायम लागता. सो आयची रेसिपी तुमी मुद्दाम ट्राय करा आनी कमेंट करून मागीर सांगा कशी जाली ती. ओके,
आणि त्याच्याच वांगडा आयचो व्हिडिओ बी हांगासरच एंड करता आणि मागीर तुमकां सगळ्यांक असेच नवे नवे व्हिडिओ घेवन फाल्यां तो मेरेन म्हाजे व्हिडिओ असेच पळयत रावात. व्हिडिओ आवडलेला लाईक शेअर कमेंट करपाक विसरनाका. नवे आसा चॅनल बी सबस्क्राईब करा. चलात मेळया तो मेरेन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. बाय बाय. बाय म्हणटा रे. बाय बाय.